वीज मंत्री सरकारी कार्यावळीक येता आपल्या सरकारान पॉवर सप्लायाचे बाबतींत कितली उदरगत केल्या, वीज यंत्रणा कितली प्रगत जाल्या हें सांगता. पूण त्याच वीज मंत्र्याच्या भाशणा वेळार हॉला भायर जनरेटर चालू आसता आनी ह्याच एका मुद्द्या वयल्यान पत्रकार तेका धारेर धरतात. आयज पेडण्या हो देखाव पळोवपाक मेळ्ळो. पळयात आमची स्पेशल स्टोरी. पेडणेचो शेतकरी संघाचो हॉल, केंद्र सरकाराची कार्यावळ उज्ज्वल भारत. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर येयल्लो केंद्र सरकारान विजेची पॉवर कितली वाडयल्या तें सांगपाक. वीज मंत्री अरुणाचला सावन काश्मीर मेरेनचे वीज वेवस्थेचेर उलयलो. उज्ज्वल भारतचो दाखलो दिवन विजेन गोंय लेगीत कितले पॉवरफूल केलां तेंवूय सांगलें. पूण उपरांत थळाव्या पत्रकारांच्या प्रस्नांनी वीज मंत्र्याक घाम काडलो. पत्रकारांचो एकच प्रस्न, तुमी वीज मंत्री, विजेची पॉवर सांगपाक आयल्यात, तरीकय जनरेटर कित्याक? सरकाराकच लायटीची गॅरंटी ना? आदी आयकुया ढवळीकरान रित्या कदेल्या मुखार केल्लें भाशण. कारण तुम्ही आता फिल्म पळयली, फिल्म व्हेरी शॉर्ट 4 मिनटांची आसतली किंवा 7 मिनटांची, आणि तातूंत तुमकां दिसलें की अरुणाचल प्रदेश आसूं, काश्मीर आसूं, की आजून थंय पॉवर डिपार्टमेंटा मार्फत इलेक्ट्रिसिटी पावना. आणि 50 वर्सां जवळ जवळ आमच्या भारताचेर राज्य केलें काँग्रेसीन. ह्या 50 वर्सांत ज्यो गोष्टी जावना त्यो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या 10 वर्सांच्या कारकिर्दीत केले. त्या बद्दल तांचे कौतुक करप, तांचे अभिनंदन करप हे गोवा सरकारच्या वतीन म्हजें कर्तव्य आसा. आनी आतां पळयात कार्यावळ सोंपल्या उपरांत थळाव्या पत्रकार आनी वीज मंत्र्या मदीं जाल्लो सवाल जवाब. लोकसंख्येन कमी पडलो असो दिसलो. आणि दुसरी गोष्ट म्हळ्यार आयज लायट खात्याचो कार्यक्रम, पूण जनरेटर चालू हाडचे पडले कशें कित्याक सर? विश्वास ना तुमचो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाचेर? तुमकांच खुद्द कितें मदीं घात बीत मारीत काय म्हणून? म्हाका दिसना जनरेटर हांगचो प्रॉब्लेम आसतलो. ना ना ना, 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 सकयल्यान वयर हाडला, सकयल्यान वयर हाडला. आमचे कडेन विज्युअल्स आसात जाय जाल्यार. म्हणजे म्हाका खबर ना ते ताचेर हांव काय उलयना, कारण ज्यो गोष्टी म्हाका खबर ना ताचेर हांव उलयना. पूण हांव इतलेंच जाणा लायट चालू आसा भायर. जनरेटर आवाज येता आयकूंक. भायर लायट चालू आसा. हांगा लायटीचो बहुतेक बिल्डिंगेचो ना काय ना काय ना प्रॉब्लेम खबर ना. म्हज्या म्हायती प्रमाणे लायट भायर चालू आसा. ना अशें आमकां लायट चालू आसा अशें म्हाका तुमचो लायटीचेर विश्वास ना काय? मागीर तुमकां कळटलें लायट चालू आसा की ना ते. आमी हांगा उलयना, हांव सकयल वचून हांव शहानिशा करता आनी मागीर तुमचे कडेन उलयता लायट आसा की ना ती. तुम्ही जनरेटर पळयल्या सर, वायरींग थंयसर मेरेन पावल्या. तुम्ही ऑफिसरांक विचारून तुम्ही तयार ना सर. तुमचो जो कार्यक्रम आसा तो कार्यक्रम भारत सरकाराचो कार्यक्रम आसा. ह्या कार्यक्रमाक आमकां प्रोटोकॉल पाळचो पडटा. कार्यक्रम करता आसतना आमकां एजन्सीज ठरोवच्यो पडटा. एजन्सीज ठरयता आसतना सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जे आमचे ऑफिसर आसा ते लिस्ट दिवपाक तयार नासता. त्या एजन्सीन ते गोश्टी सगळ्यो जश्यो आमकां सांगल्या तश्यो त्यो करच्यो पडटा. फॉर एग्जाम्पल तुमी आज हॉलांत पळयल्या कितलें बरें डेकोरेशन केल्लें. ते करता आसतना येता न्हय, तुजे कडेन तूं एकूच घेवन आयला जाल्यार हांव उलोवचो ना. आमी एकूच विशय तुजो विशय कितें आसूं, जेन्ना आमी हो सगळो प्रोग्राम कोणाक तरी दिल्लो आसता ताजें कर्तव्य आसता सगळें हांगा एवेलेबल करप. आणि थंय डिस्टर्बन्स येवपाक जायना ही जबाबदारी ह्या इतले प्रोग्राम जातात पेडण्यात, बाकीचे कार्यक्रम जे आसात लायटीन वापरतात. आयज जनरेटर म्हजे कडच्यान मेळचे ना. तुमी कितेंय बरयलें जाल्यार चलता म्हाका. जो कार्यक्रम हांगा लायट सगळे कडेन आसा, आमचो कार्यक्रम हो टोटल कार्यक्रम 4 कार्यक्रम आमी दिल्ले आसा आणि 5वो कार्यक्रम आमी हांगा दिला, पणजे दिला. तो टोटल कार्यक्रम जनरेटर घेऊनच चलता, इन्क्लुडिंग एवरीथिंग. तो कार्यक्रम ती जबाबदारी त्या ज्या कार्यक्रम घेतला, आता कोणी पथनाट्याचो कार्यक्रम घेतला, कोणी आनी कितें घेतला ताची आसता ती जबाबदारी. पॉवर डिपार्टमेंटाची नसता, मंत्र्याची नसता किंवा इंजिनियरांची नसता. तुम्ही जबाबदारी जो कार्यक्रम जनरेटर वापरूंक नाका. आता ऑफिसरांक विचारायचं. जनरेटर हाडला तो आनी कित्याक लागून
आणि कितें ना सर हांव असो येता लायट पळय तुमकां दिसतली लाईट कोण ना म्हणटा गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार.